मंगळारा महिला शक्ती वाडोवपा खातीर तांकां रोजगाराची मळां उक्ती करपाक मगो पक्षा मार्फत कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार डॉक्टर केतन भाटीकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। फुडें चल्ल्या जॉब प्रायवेट कंपनी जॉब ह्या डिजास्टर मॅनेजमेंट एम्प्लॉयमेंटा खातीर त्याच प्रमाणे आज आमी आमची महिला विंग इतली स्ट्रॉंग जाल्या की आमी आज हे रजई मेकिंग त्याच प्रमाणे आतां आमी कॅन्डल मेकिंगाक वतले, मागीर आमी साबणां खातीर वतले। म्हणजे अश्यो एक एक इव्हेंट आमी मोगो तर्फे अंडर श्री सुदीन ढवळीकर सर हे आमी करत रावता। वुमन एम्पावरमेंटाक घेवन फुडें चल्ल्या कित्याक महिला शक्ती ही शक्ती जर आमी खरी फुडें वचत जाल्यार म्हाका दिसता इंडिपेंडंट लायफ जे एक महिला दिवं शकता, जे लोकांक फुडें मार्ग दिवं शकता, ज्या मार्गदर्शनान फुडें मनीस वचूं शकता, ते काम जर एक कोण करतलो जाल्यार ते महिला। आनी बरें दिसलें की जिनत मॅडम आमचे बाय निधी ही एक महिला विंग मोगोची सुरवात केली आनी त्याच प्रमाणे आपूण दिदीचो प्रतिसाद भरपूर लागलो। अभय प्रभून आमकां हांगा हॉलाक मदत केली आनी आमचे कावन्सिलर जे एक एनर्जेटीक आसता काम करपाक की बाबा फुडें सरून काम करूया, एक तरेचे एग्जाम्पल हे हांगा दर्शना मॅडमी आयिल्ली आसा। बरें दिसलें म्हाका कित्याक हांगा ऑपोजिशन ना। वॉर्ड नंबर 13 हो साईबाबाचो वॉर्ड आनी त्या वॉर्डार आमी सगळीं फुडें सरिल्लीं आसा। दिदी फाटले कावन्सिलर आशिल्ले तेय हांगा बसला, अमिना मॅडम हे कावन्सिलर आसा तेय हांगा बसला, दर्शना मॅडमान इलेक्शनाक लडिल्ली ती हांगा बशिल्ली आसा। हो खरो साईबाबाचो आशिर्वाद आनी